पहिले म्हणजे हांव सांगूंक सोदता की आमी मातशे हॅप्पी जाल्ले की आफ्टर लॉंग टायम आफ्टर जवळ जवळ 2 म्हयन्याच्या नंतर फ्लायटां सुरू जाता म्हणून आमकां कितें बिझनस स्टार्ट जातलो म्हणून हेजेर आमी उमेदीर आसले. सो आयज आमी एअरपोर्टाचेर आसा सगळे आमचे जो येल्लो ब्लॅक गाडयो जावं आमचे मेंबर्स हांगा येयल्ले आनी आमी वेल प्रिपेर्ड आमचो स्टाफ आसा जो वेल सॅनिटायज करून सॅनिटायझर जावं ग्लावज यूज करून जे सोशल डिस्टन्सिंग यूज करून त्या भशेन आमी कितें नॉर्म्स जे आहा जे आनी ज्या भशेन आमकां इन्स्ट्रक्ट केल्ले आसा एअरपोर्ट अथॉरिटीन ते आमी फॉलो करता. पूण हांगा एक वायट गजाल दिसली की आमी हांगा वेल प्रिपेर्ड आसले सकाळ पासून 15 फ्लायट्स लँड जावपाचे आसली. आतां जस्ट आमकां कळोन येता की ओन्ली 3 फ्लायट्स लँड जावपाची आहा. ऑलरेडी सकाळी जेन्ना आयिल्ले आमी 6 फ्लायटां कॅन्सल जाल्ली आमकां परते खाली वचचें पडलें. तर दनपारचे आमी येयले जाल्यार 9 फ्लायटां आसली तर 9तले आतां 3 फ्लायटां उरल्या आनी 3 फ्लायटां केन्ना येतली आनी कितके पॅसेंजर येतले आमकां अजिबात कांय तेजी म्हायती ना. आनी तेच बरोबर आमकां कळोन येता की हांगा ऑलरेडी बाकीचे टॅक्सी ऑपरेटर्स आहा जशे की गोवा मायल्स आहा जशे की ताज आहा हेंचे जवळ जवळ एक 300-400 तेंचे गाडयो आसा आमचे 350 गाडयो आसा आनी बिझनस कोणाक मेळटलो हेजो प्रश्न आहा. तेच बरोबर हांगा थोडेशे सॉलिसिटर्स आहा ताका आमी टाउट्स म्हणटा म्हणल्यार ते इलिगल टॅक्सी ऑपरेट करता हांगसरले पॅसेंजर्सां घेवन वयता आनी हेंच्या खातीर म्हाका दिसता की हे जे अनएथोरायज लोक जे हांगा येतले आनी पॅसेंजर्स घेवन वयतले ते पॅसेंजर खंय वयतले आमकां खबर नासतले तांकां वायरस आसतलो तेंय आमकां खबर नासतलें आनी इट इज नॉट सेफ टोटली तांकां हांगा अलावड करचें न्ही अशी म्हाजी मागणी आसा. हे जे अनवॉन्टेड टॅक्सी ऑपरेटर्स कोण येतल्यार हांगा ऑपरेट करतले तेंच्या खातीर आमकांय रिस्क आसतली आनी गोंयभर लोकांकूय रिस्क आसतली की ते व्हरोन फुडें कोणाक वायरस डिस्ट्रिब्यूट करतले म्हणून. सो हेजेर पयलींच्यान सरकारा कडेन म्हजी मागणी आहा की हेजेर गंभीरतेन विचार करचे आनी अनएथोरायज कोण टाउट्स आहा तांकां हांगसरल्यान बंद करचे आनी जे कोण ऑफिशियली टॅक्सी ऑपरेट करता तांकां करूंदी परत सपोर्ट करचो म्हणून ऑलरेडी आमकां पुलीस फोर्स जावं एअरपोर्टान भरपूर सपोर्ट केल्लो आसा आनी आमी तांकां थँक्स म्हणटा ते बद्दल.